कोरींतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवोर 10. पावलू आपल्या मुण्यारपणाची राखण करता. पावलूक असोक्त म्हूण दवरतल्यांक ताचो जबाब. हांवूच पावलू क्रिस्ताचे लिंटूवायेन आनी दोलोबायेन तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. हांव तो तुमचे मोदें आसतना नरम कालतो आनी पयस आसा तेन्ना आपली पदवी दाखोवपी म्हणटात तो. हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मोदें पावता तेन्ना खोरायेन म्हजी पदवी दाखोवंक सयक दिवं नाकात. हांव संवसारी नेमा पोरमोणें वागतां चलतां म्हूण सांगून जीं कोण म्हजेर आरोप घालतात तांचे तायन हांव कोर जावंक जाणा. आमी संवसारांत जियेतांव खरें, पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचें झूज आमी चलयनाव. आमचीं झुजाचीं हातयारां संवसारी हातयारां न्हय, देवाचे पदवेचीं हातयारां तीं. आनी खोटां मोडून उडोवंक तांकां बळ आसा. आमी मोडटाव तीं फोटकिऱ्या तोरकां चिंतनाचीं कोतां, म्हूणगे देवाचे खरे वळखी विरुध्द पुरमोटायेन उप्रासतात ते सोगले फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयताव. आनी मनशांनी आपलें संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन दवरूंक आमी वावुरताव. तुमी आमकां सारकींच काल्तीं जाल्ल्यात म्हूण दाखयल्या उपरांत काल्तीं जावंक कबूल नात तांकां शिक्षा लावंक आमी तयार आसाव. तुमी वयल्या वयरूच पळोवन मनशांचें मोल करतात. कोणूय आपूण क्रिस्ताच्या अधिकारान उलोवपी ताचे सेवक म्हूण चिंतात, तर हांवूय तांचे इतलो क्रिस्ताच्या अधिकारान उलोवपी ताचो सेवक म्हूण तांणी चिंतचें आनी वळखून घेवचें. सुम्यान म्हाका दिला तो अधिकार तुमकां वयर काडूंक घोट करचे खातीर, तुमकां मोडून उडोवचे खातीर न्हय. हो अधिकार म्हाका दिल्लो आसा म्हूण हांवें घोडये म्हजी व्हडवीक चड सांगल्या जाल्यारूय म्हाका कसलीच लज भोगना. फकत पत्रां बरोवन म्हज्यान तुमकां भेंगडावंक जाता म्हूण समजूं नाकात. कोण कोण अशें म्हणटा, ताचीं पत्रां कोर आनी बलिश्ट, पूण ताका काशा पोलेशी जाल्यार ताचे कुडीक सकत ना, ताच्या उलोवपाकूय बोल ना. त्या मनशांनी हें समजून घेवचें. हांव पयस आसतना म्हज्या पत्रां वरवीं जसो हांव तांकां दिसतां, हांव काशा तांचे मोदें येतलों तेन्ना म्हज्या कन्यां वरवीं हांव तसोच म्हूण दाखयतलों. पावलूक आपले व्हडविकेचे आशेचो मनीस म्हूण दवरतल्यांक ताचो जबाब. आपणाचीच व्हडवीक सांगतात तांच्या पांवड्यार आमी आसाव म्हूण दाखोवंक व तांचे कोडे आमकां सर करूंक आमी फुडें सरोनाव. कसले म्हूण पिशे ते आपुणूच जोग थारायतात आनी त्या पोरमोणें आपआपलें जोग घेतात आनी तेंच जोग धरून आपणाकूच एकामेका कोडे सर करतात. आमी जाल्यार फावो त्या मापा भायर आमचीच व्हडवीक करचें नाव, पूण देवान आमकां थारावन दिल्या त्या शिमा भितरूच आमी रावतल्यांव आनी ह्या शिमा भितर रावूनच तुमचेशीं आमी पावताव. आमी पयलींच जावन तुमचेशीं येवंक नासलें जाल्यार आतां तुमचेशीं वचून आमच्या शिमा भायर पावतल्यांव आसलें. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताची बरी खबर घेवन तुमचेशीं पावल्यात तें आमीच म्हूण उगडास दवरात. म्हणटूच आमी आमच्या शिमा भायर केल्ल्या वावराची व्हडवीक सांगिनाव. कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्यांच्या वावराच्या शिमा भितर आमी पांय दवरूंक ना. तुमचो बावार्थ वाडोन वेतलो आनी असो तुमचेच मोदें आमचो वावर अदीक फळां बरीत जातलो म्हूण आमचो भरवंसो. पूण सदांच देवान आमकां थारावन दिल्ल्या शिमा भितर अशें जाल्लें तर उपरांत तुमच्या प्रांता पेल्यान वचूंक
आनी तुळशीं वर्तमान परगटूंक आमच्या मनांत आसा. पूण दुसऱ्या कोणें ताका देवान थारायिल्ल्या शिमा भितर केल्ल्या वावराची व्हडवीक आमकां ना. जीं कोण व्हडवीक सांगूंक सोदतात ताणें सर्वेस्परान केल्ल्या कामाची व्हडवीक सांगची. जीं कोण आपणाकूच वयर काडटात तीं देवाक मानवतात, पूण जीं कोण देवाक मानवतात तांकां देव वयर काडटा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.